आयज वेलसांव एक परत एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसा। आता ह्यो रेल्वे RVNL फॉर द लास्ट 2 years आमची शेतां पयलीं काबार करता। आयल्यान एक पय आशिल्ली ती पुरोवन नुस्तें थिंगा पिड्यार जाले मेल्ले आनी आयज हिंगा ह्या पॉयंटाचेर जे हिंगा एक मंदिर आहा त्या मंदिराचेरूय तेजे वयल्यान तेंचे तेंय डॅमेज केलेले आसा। आनी ही पय परत जी जोर देरवडे म्हण जोर आसा ती जोरीची उदक हिंगाच्यान भायर येता ती आता हेंच्यांनी पुरोवन दोंगर कातरून ही एरिया आता काबार करपाचो प्लॅन केलेलो आसा। आता ह्या रेल्वेक RVNLाक हिल कटिंगाची परमिशन आहा या ना एक व्हडलो मुद्दो जाता। आनी हे जे लँड पळय आसा अजून पासून एक्वायर करिनासतना जबरदस्ती लोकांच्या घरां भितर येवन माती लोकांच्या घरां भितर पडोन हे आता चोरयांनी हे काम करता म्हणून हे चलना कितें। सो हांव अपील करता कलेक्टराक आनी गोंयचे CMाक हे जे इलिगॅलिटीज जे जाता आयज इलिगॅलिटीज चड गव्हर्नमेंट प्रोजेक्टांनी जाता कंपेर्ड टू एनी अदर प्रोजेक्ट। पयले प्रायव्हेट करताले इलिगॅलिटीज पूण आयज गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी एजन्सीज आर इन हँड इन ग्लव्स विथ दीस इलिगॅलिटी म्हणजे चलना कितें। ह्यो कायदो कानून आसा कित्याक तर। सो हांव मागता गव्हर्नमेंटान आनी स्पेशली कलेक्टरान हेंचे दखल घेवचे आनी ताबडतोब हे काम बंद करचें आनी RVNLाचेर एक्शन घेवचें म्हणून। आयज आमी मोळो ह्या वाठारान आहा। हो जागो आमच्या विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव पाली इसोरसी आनी बरो एक जागो कित्याक लोक हिंगा जायतो लोक हिंगा पिकनीक करपा अशें करून थंडाय गरमी तेंपान हिंगा लोक येतालो। म्हळ्यार आयज आमकां दिसती पडटा की हे धांवड ट्रॅफिकिंगाक लागून साउथ वेस्टर्न रेल्वे हाजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL हेणे इतलो आतां हिल कटिंग केला अनऑथरायज हिल कटिंग। हांव अनऑथरायज कित्याक म्हणटा की हो जागो आहा तो आज पर्यंत लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा गव्हर्मेंटाचे आनी हो जागो हँडओव्हर केल्लो ना रेल्वेक या कोणाकूय। सो हांव म्हणटा हेका कोणें हे परमिशन दिलें इतलें हें करपाक आनी म्हजे फाटी म्हज्या लेफ्ट हँड सायडाक घरां आहा कितलीं आनी एक 10 ते 15 दिसान पावस येतलो हिंगा पॉसिबिलिटी आहा ऑफ लँडस्लायड्स। हे तूं चोवपाक गेला हिंगा कितें एम्बॅंकमेंट ना कांय ना तेणी फकत तो दोंगर आहा तो कोसडेला हिंगा धोड आहली पयलीं कोणें पुर्वजान बांदली ती सगळी धोड बड मोडून हें आतां चोय हें तर दिसती पडटा की हें सगळें तेणी कोसडून दवरलां। सो हांव मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तेणी हिंगेन इन्स्पेक्शन करचें कित्याक आमचो हेज्या मुखार एक ओड आहलो तो उदकाचो देरवडे म्हूण आमची झोरी आहा आनी लोक आमचो आज पर्यंत थिंगा जायतो लोक वयता गिमांत न्हांवपाक